काणकोणा कचऱ्याची समस्या सतायता आनी हाचेर तोडगो काडात नाजाल्यार नगरपालिकेन उपास धरणे धरतले अशी शिटकावणी कांय दिसा पयलीं काणकोणकारांनी दिल्ली। मात हाचेर कांयच उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान सोमारा काणकोणकार नगरपालिकेन धरण्याक बसले। कचऱ्याचेर उपाय काडात अशी लोकांची मागणी। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एनजीओच्या नावाखाली तरी कचरो उखलपाचो आमचे अजून चालू आसा। आमी जो विडो उखल्लो तो विडो आमचें काम कंप्लीट जाले शिवाय केन्नाच हें करचें ना। पण जे सहकार्य आमकां म्युनिसिपालिटी जावं बाकीच्या ऑथॉरिटीजां कडल्यान लागता तें आमकां अजिबात मेळूना। आनी फाटल्या कांय दिसान 1-2 वर्सां पयलीं जो ऑफिसर आसलो ताणें कांय गोश्टी ज्यो इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केल्ल्यो कंटिन्युअस प्रेशर घालून त्यो आज परत बंद पडला आनी आशिल्ले त्या परिस्थितीन तो प्लांट पावलो। म्हणून आज आमकां हांगा बसपाची पाळी आयली। दुसरी गोश्ट खंय तरी स्वच्छ भारत हें अभियान आमच्या प्रधानमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा। तें स्वप्न सगळ्यां खातीर आसा आनी सगळ्या देशा खातीर आसा। पण आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी स्टाफ हांच्या तकलेन अजून कदाचित ती गोश्ट वचूना। ती गोश्ट घालपा खातीर आज आमी हांगा बसल्यात। आज आमी जे उपोशणाक बसला ते पयले 3 दीस आमी हें ऑफिस आज लिमिटेड उपोशण करतले आनी जर तरी आसतना हांच्या तकलेन येवना जाल्यार आमी अनिश्चितकालीन उपोशणाक बसपाची तयारी दवरलेली आसा। आनी तीच आमी हांगा बसपाना, आमी ते दाराचे भायर पावसान बसून हें उपोशण करतले अनिश्चितकालीन। हो जो आज पळय आमी हंगर स्ट्रायकाक बसलाय तो आतां एक हो प्रश्न हो एक एनजीओ पुरतो जावं एक हेचो पुरतो एक मनशा पुरतो उरलो ना। हो सगळ्यांलो प्रश्न आसा, काणकोणकारालो प्रश्न आसा। आनी हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की चडांत चड लोकांनी येवन आमकां जॉयन जावचें। आतां घालून हांव हो जो कचऱ्याचो जो प्रश्न आसा ते खंय तरी एक वाट करून दिवची, खंय तरी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करचो। आमी एक लोकां कडेन अपील करता, समस्त काणकोणकारा कडेन आमचे हात घालून तुमी आमी हो एक कचऱ्याचो प्रश्न आहा तो मुखार व्हरया। प्रशासन फेलियर थारलें। हय, प्रशासन हें ठप्प जाला। फेल्युअर म्हणजे पेक्षा ठप्प जाला। प्रशासन कांयच करना। फाटल्या आमी लेखी मागणी जायत्यो केल्यो पण एकूय मागणेचें आमकां जाय तशें समाधानकारक उत्तरय मेळ्ळें ना आनी कांय मागण्यो आमच्यो अश्यो फेटाळून लावल्यो। शेवट आरटीआय मागलें तेंय आमकां दिलें ना। शेवटी आमचे कडेन मार्ग एक उरलो की लोकशाही पद्दतीन उपोशण करपाचो। म्हाका दिसता गोंया भितर तरी हो पयलो आसलें कचऱ्या लागून आमकां स्ट्रायक करचें पडटा, उपोशण करचें पडटा। आयज आमी काणकोणच्या म्युनिसिपालिटी भायर काणकोणचे जागृत नागरीक उपोशणा खातीर बसले आसा। तो एक म्हळ्यार कचऱ्याच्या विशया खातीर। काणकोणच्या खंयच्याय प्रश्ना कडेन सरकार कित्याक गंभीर ना तें कळना। हो एक गार्बेज इश्यू, एक ज्वलंत इश्यू आसा काणकोणचो, सेन्सिटीव इश्यू आसा। हांगा अजुनूय सरकार गंभीर दिसना। 3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमी उपोशणाचे लेटर दिल्ले तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लो सीओन आनी लेटर दिल्लें की आपूण 15 दीस ते 1 म्हयन्या भितर हें सगळें क्लियर करता। ताच्या नंतर आमी 3 म्हयने वाट पळयली। सो आतां जे आमी बसलात ते आमकां प्रॉपर DMA नाजाल्यार सरकारांतल्यान कोणी तरी येवन जर आमकां कॉन्क्रीट स्टेप्स कितें घेतले त्या बद्दल जो पर्यंत एश्युरन्स दिवचे ना तो पर्यंत आमचो हो जो उपोशणाचो कार्यक्रम आसा तो बंद जावचो ना।